जीएमसीन जे रिक्रुटमेंट करपाचे आशिल्ले ताका लागून जी ऑनलायन फॉर्मां मागताल्या आम आदमी पार्टी आनी बाकी सोशल मिडियाचेरूय बोवाळ पडलेलो ते आतां दिवपाक तयारी सरकारान दाखयल्या हाचे बद्दल आमी खोस उक्तायता। पूण हो सगळो वेपार असो वेव्हार कित्याक म्हूण केलो, लोकांक त्रास कित्याक केले? आम आदमी पार्टीन हाचे बद्दल सदांच कितले फावट सोशल मिडियाचेर घाले। आमी आमच्या कन्व्हेनर एल्विस गोमसान चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक टॅग करून ट्विटराचेर 3-4 फावटी तरी घाले आनी ट्विटराचेर ताणें क्लियर म्हणलेलें की बाबा सिकनिंग टू सी लॉंग क्यू ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओव्हर गोवा इन द गोवा मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल नॉट फॉर ट्रीटमेंट बट टू कलेक्ट वन सिंपल जॉब एप्लिकेशन फॉर्म। ताचे पयलीं ताणें म्हणलेलें सस्पिशन ऑफ फिक्सिंग बिगिन्स, वाय कांट प्रमोद सावंत एन्श्युअर दॅट एप्लिकेशन फॉर्म्स फॉर जॉब इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स बी मेड अवेलेबल ऑनलायन। आनी ताणें मागीर म्हणलेलें अशें की 2 trips फ्रॉम पालोलेम जावं पोळेम टू बांबोलीम 90 किलोमिटर लोकांक चवथीच्या दिसांनी तुमी इतले पयसून हाडटात फक्त फॉर्म कलेक्ट करपाक। त्या खातीर आमी सोशल मिडियाचेर एक ट्विटूय केल्ले, ताचेर आमी मागीर एक व्हिडिओ करून एल्विस गोमसान घाल्लो आनी मागणी केल्ली की बाबा ऑनलायन दिया अर्ज म्हणून। हालीं 2 दीस पयलीं हेल्थ मिनिस्टरान आपूण एक स्टेटमेंट काडलेलो की वी आर नॉट गोइंग टू इश्यू फॉर्म्स, हे सगळे ट्रान्सपरन्सी खातीर हांगा फॉर्मां कलेक्ट करपाक लोकांक आपयता म्हणून। पण आज कितें जालें, आज सीएमान काडटकूच हेल्थ मिनिस्टराची जाप ना। सो वाय ऑल दीस थिंग्स आर हॅपनिंग? हे लोकांक त्रास कित्याक करता, सामान्य मनशाक त्रास कित्याक करता? दिस लुक्स लायक देर इज अ वॉर बिटवीन द चीफ मिनिस्टर अँड हेल्थ मिनिस्टर फॉर सुप्रिमसी। हांगा कोण आपूण व्हडलो, कोणाक चड पोस्ट लावंक मेळटले हाचे बद्दल भितरल्यान झगडी चालू आसात। हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा सगळे पोस्ट आपूण दितलो, आपूण हेल्थ मिनिस्टर, सीएम ताका ते करूंक दिना आनी हाजे खातीर ह्या लोकांच्या जिवना कडेन खेळ चल्ला। आमी मागता सरकारा कडेन हाजे फुडें सगळ्यो प्रक्रिया ऑनलायन आसच्यो, तशेंच एका एजन्सी कडल्यानूच जे रिक्रुटमेंट जावंक जाय तें जावचें आनी आम आदमी पार्टी हाजेर लक्ष दवरून आसा।